आनी इतली संमेलनां परिशद सगळ्यांक बरयले आनी त्या वटेन आमकां तें सगळ्यांक दिसतालें. हाजे बरोबर तरी वेगळें दिसलें आनी म्हाका सदांच म्हाका दिसतालें की ही युवा शक्ती आमचे कडेन आसा, युवा तरूण आसा, म्हणजे आयज नव्या डिजिटल जेन्ना पर्यंत आकर्शीत जाल्या आनी त्या तरेचे कामां करीत आसा तांकां कितें तरी आमी कंटिन्युअसली आमी आपली दवरूंक जाय, कामाक लावंक जाय, वावराक लावंक जाय आनी तातूंतल्यान आमचो कोंकणीचो वावर फुडें सरूंक जाय, कोंकणीची उदरगत जावपाक जाय. ते नदरेंतल्यान आयज हांवें सरळ स्पश्ट सांगलें की आमचें जें संमेलन आसा तें आमी आमकां जें पुरोवप आमची आतां हें सगळें आमी नवे पिळगे कडेन सोंपोवपाचो वेळ आयला आनी आमची नवी पिळगी त्या नदरेंतल्यान सक्षम आसा, तांचे कडेन नवी संसाधनां आसात आनी तांची तकली जी आसा, विचारशक्ती आसा ती आमचे कडेन कितलीशाच पटीन फास्ट गतीन चलता आनी ताका लागून हें आयज सोंपोवपाचें तांचे कडेन सोंपोवपाची वेळ आयिल्ली आसा. हें आमकां सोंपोवंक जाय आनी आमी कडेन म्हणजे आपल्या आमचे तर्फेच आमी मातशी कळीक सोडून तांकां तांचे खातीर एक महासंघ निर्माण करपाचें तयारी दाखोवपाक जाय आनी हें अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें काम आसा, ताचो वावर आसा ती आमकां अशे तरेचे युवकांक सगळ्यांक संघटीत करपा खातीर चार राज्यांनी केरळ, मागीर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोंय हांगा सगळ्या पातळीचो जो यूथ आसा तांकां ही एक शक्ती एकी कडेन संघटीत करची आनी अशे तरेचे एक यूथ लीग स्थापन करचें हे परिस्थितीचो वावर आसा आनी ते आयज कोंकणी साहित्य संमेलन तुमच्या मेंगलोरान तुमी घडोवन हाडल्या पूण गोंयांतल्यान भरघोस अशे लोक आयिल्ले आसा ह्या संमेलनाक, सो तेचेर कितें म्हणपाक शकता? ना पूण सगळे लोक आतांनी आयल्या, मंगळूरच्यान आयल्या आनी हांगा इतले तरेची जागृताय जाल्या. आज पळयता सोशल मिडियाचेर हे प्रिंट मिडियाचेर म्हणजे काल जे पळय फोटो आयले आनी म्हाका ते तांणी पब्लिसिटी दिली, प्रसिद्धी दिली, ताजे हांव खरेंच तोखणाय करता आनी म्हज्या फोटो सयत तांणी सगळे बातमी त्या तांणी दिली आनी ताका लागून एक वेगळ्या नदरेंतल्यान प्रसिद्धी सगळ्याक मेळ्ळी आनी गोंयांत जाल्यार गोंयांत मेळपाची पूण हांगा ह्या खूब समाधानी आसा की मंगळूर वाठारांत हे सगळें घडटा आनी लोक जागृत जाल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या लोकांक भोवमानान वागोवपाक जाय, तांकां तांचे खातीर वावर जाय आमकां आनी तांचे खातीर आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम राबोवपाक जाय. नवीन जी भुरगीं आसा जी कोंकणीन आपलो वावर फुडें जशें साहित्य कथा बरोवपाक सोदता तांकां कितें मेसेज दिवपाक सोदता? नवीन जे भुरग्यां तांकां म्हणजे सामकें खरपणान सांगणें आसा की आमी आमच्या मर्यादीत तातूंत कडेन घरा भितर आनी वर्तुळा भितर रावनासतना भायर विश्वान जें कितें करता आमी जागृतीकरण म्हणटात तें फक्त डिजिटलायजेशना पुरतें उरनासतना त्या वाठारांत कितें कितें घडटा तांचे प्रश्न आर्थीक, सामाजीक, सांस्कृतीक आनी संस्कार सगळ्या तरेचे जे प्रश्न आसात जे तांकां तांकां संघर्श करचो पडटा हे प्रश्न आमच्या साहित्यात येवपाक जाय. आमचें साहित्य फक्त आमच्या कितल्याशा वाठारा पुरतें मर्यादीत उरनासतना विस्तृत स्वरुपान तांचे देख आनी तांची विचार तांचे तांकां जे कितें भोगता त्यो सगळ्यो वेदना त्यो सगळ्यो आमच्या साहित्यात येवपाक जाय हें हांव साहित्यिकांक सांगतां आनी आमच्या साहित्यिकांनी ते विचार करचो आनी भरपूर वाचन करचें आनी तातूंतल्यान मोलावणी जावची साहित्याची, तांची मोलावणी साहित्याची इतर भाशांत जावची. कित्याक जेन्ना कोंकणी 8व्या वळेरेंत केली, संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत केली तेन्ना इतर भाशांक जे सवलती आनी मेळटात ते सगळे कोंकणीक मेळपाक लागल्या. कोंकणी ही इतलीशी खातीर प्रत्येक करूंक ना, वाट वाडिल्लो आसा त्या वाटाचेर आमी